दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल वीक्षण करच्या सर पळोवप्यांक विनोद गंगोळीचो प्रणाम आणि मोगाचो नमस्कार। मोगाच्यानो आज एक पोटी एक वर्त्या विशेष कार्यक्रम तुमच्या मुखार सादर करूंक आमकां संतोष आणि अभिमान भोगता। वय फाटल्या साबार तेंपातावन सुरवातेच्या वर्सातावनी विविध रितीची कार्यक्रमां आमी तुमचे मुखार सादर केल्यात आणि विविध कार्यक्रमाद्वारे विविध रितीची माहिती आमी तुमचे मुखार ती सादर केल्या। आणि आज ह्या एका नव्या कार्यक्रमाद्वारे आमच्या मातयेची मनशा आमच्या समुदायाची मनशा कशे एक विशेष रितीर तांणी वावर मिनत दिवन आसात आणि साधन करन आसात हे दाखोवचे खातीर हे कार्यक्रम आमी आता रुपीत केला। आणि आज या वर्त्या कार्यक्रमांत तुमचे मुखार सादर करचो विषय जावन आसा ड्रॅगन फ्रूटाची कृषी। ड्रॅगन फ्रूटाची कृषी म्हणटना सर्वांच्या आसल्यो एकपोटी वयर वेतात, पण ड्रॅगन फ्रूट हे एक विदेशी रितीचे फळ जावन आसा, विदेशांतले एक फळ जावन आसा आणि ते आमच्या भारतांत खंयच्या रितीर ताची वाडवळ जाता, कशें हें फळ उब जाता, कशें हे फळाची वाडवळ जाता आणि कशें हातूंतल्यान फायदो जोड येता ह्या विशयांत वर्त्या रितीची माहिती दिवंक आमी हांगासर उडपीच्या मर्णे म्हणल्या गांवांत हांगासर आयल्या आणि हांगासर वस्ती करून आसा मानेस्त जे.बी. डिसोजा आणि ताचें कुटुंब। आणि मानेस्त जे.बी. डिसोजाच्या कुटुंबांत ताचे संगी मोठो वावर दिवन आसा मानेस्त जे.बी. डिसोजाचो पूत सुनील रोशन डिसोजा। तर ह्या कुटुंबाची एक मोठवी परिचय तुमचे मुखार आता दवरूंक म्हाका संतोष भोगता। उडपी तालुक्यांतल्या मर्णे म्हणल्या गांवांत सोबीत सुंदर 5व्या सृष्टीमध्ये वस्ती करून आसा क्रियाशील कृषिक मानेस्त जॉन डिसोजाचें कुटुंब। मानेस्त जॉन डिसोजा कुवेटांत आपलो वावर करनासलो, उपरांत फाटल्या साबार वर्सांतावन गांवांत विविध कृषी वावरांत आपणाकच मेतेर करन आसा। ताची पतीण मानेस्तीण फिलोमिना डिसोजा आपल्या पतीच्या वावरांत सांगात दिवन आसा। तांचो पूत मानेस्त सुनील रोशन डिसोजा फामाद MRPL संस्थांत वावर करून आसा। आपली पतीण क्लॅरिसा आणि दोगी धुवो सानाया आणि सानविया संगी कुटुंबा जिवीत तो जिवन आसा तरी ताच्या वावरामध्ये या ड्रॅगन फळाच्या कृषींत आपल्या बापायक सांगात आणि संपूर्ण सहकार दिवन आसा। या बापाय पुताच्या विशेष मिनतेन रुता जाल्ल्या ड्रॅगन फळाच्या कृषेविशीं आता आमी जाणा जावया। मोगाच्यानो येदोळच हांवें ह्या कुटुंबाची एक धाकटुली परिचय तुमचे मुखार हांवें सादर केली आणि आता आमी तांच्या कल्टिवेशनाच्या जाग्यार आयल्या। हांगासर तुमी पळयतात जायत्या रितीन भोव अपुर्बायेन हांगासर ड्रॅगन फ्रूटाची कृषी जाल्या आणि ह्या एका सोबीत फळां भरीत जाग्यार आमचे संगी हांगासर मानेस्त जॉन डिसोजा आणि तांचो पूत मानेस्त सुनील रोशन डिसोजा हांगासर आसात। तर मानेस्त जॉन डिसोजा ह्या विशयांत तांच्या येदोळ पर्यंत तांच्या अनुभवा विशयांत कितें सांगता ते आमी आयकुया। सर, हांवें येदोळच तुमची एक मोठी परिचय दिली। तुमी साबार वर्सां थंयसर गल्फांत तुमचो वावर दिला। तुमी गल्फांत तुमचो वावर दिल्या उपरांत हांगासर मर्णे ह्या सोबीत जाग्यार तुमचें लायफ तुमी स्टार्ट केलें, तुमचें कुटुंबा जिवीत वर्त्या संतोषाचें देवान केलें। तर आमचे वीक्षक आतां राखून आसात। सर, येदोळ पर्यंत ह्या जाग्यार तुमी कितले वर्सां तावन कितें सकट कृषी करून आसात? हांव एक आतां कोवीड सोडून येवन 14 वर्सां जालीं टोटल। तांचो माडयो आनी आनी केळंबे तें सगळें केलें मस्त नमणीचें। जाल्यार कांय ताका मार्केट ना बरी करेक्ट। मागीर म्हाका अशें युट्यूबार पळोवन एक ड्रॅगन फ्रुट्साचें करया म्हणून एक प्लॅन केलें आनी आतां करीबन 3 वर्सां जावन आयलीं आमी हें करून। हें म्हाका बारीक बरें बेळें म्हणून दिसता आणि हाका मार्केट ही आसा आनी आंत काम सोडना त्या बुरल्या कामाच्या भशेन, तितले लागून म्हाका हें बरें दिसता। सर, तुमकां सादारण हांगासर कितली सुवात आसा, कितलो एकरो जागो आसा? सर, आमचो 1 एकरो 40 आनी 1 सेंट जागो आहा टोटल। टोटल 40 आणि 1 सेंट 1 एकरो 40 1 एकरो 40 आणि 1 सेंट जाग्याचेर तुमी विविध रितीची कृषी करन आसात। पूण आतां सकडांनी सांगचें, हांव हांगासर येताना तुमचे बोर्ड आनी पळयलें हांवें थंयसर भायर ड्रॅगन फ्रूट तुमच्या सादारण कितल्या सुवातेर आसा? एक 30 सेंट जागो जायत। ओके।
30 सेंट्स जागो तुम्ही खाली ड्रॅगन फ्रुटा खातीरच अमानत करून दवरला. सर रोशन, येदोळच हांवें तुमच्या विशयांत आमच्या पळोवप्यांक एक मोठी वळख दिला. तुम्ही सबार तेंपातावन MRPL फामाद कंपनींत एक जबाबदारीयुत जावन थंयसर फाटल्या सबार वर्सां तुमची सेवा दिवन आसात. पूण ह्या तुमच्या सेवे वावराच्या मदेंय तुम्ही तुमच्या पप्पा सांगता हांगासर ह्या ड्रॅगन क्रशीच्या विशयांत तुम्ही जाय तितली मेहनत काडून आसात. हें तुमकां कशें साध्य जालें? अशें करया म्हणून एक मन जालें, काले म्हणी करया म्हणून. तशें ते एक ड्रॅगनाचे तोट करया म्हणून ड्रॅगनाचे तोट स्टार्ट केले. सो तशें आतां पप्पा सांगता तुम्ही ड्रॅगनाचे तोट स्टार्ट करून कितलो टायम जालो सादारण? तिसरे वर्स. हें तिसरें वर्स. ह्या तिसऱ्या वर्सांतूच सादारण तुमकां फळ मेळोवंक साध्य जालां? ना, फळ आमकां लास्ट इयरांत मेळ्ळा. ओके. फर्स्ट इयर फळ आमकां आयला. ओके. आतां दुसरे वर्स न्ही, तिसरे वर्स. आतां हें ड्रॅगन फ्रूट म्हळ्यार एक विशेष रितीचें एक फ्रूट आनी ताका पिटाया आनी तशें विविध नांवांनी ताका वळखतात. आनी अमेरिकांत आनी मेक्सिकोंत उपजल्लें जड म्हणून आमकां चडाव चणाक कळीत आसा. पूण हांगासर हें तुमच्या ह्या मरणे प्रदेशांत तुमी ही कृशी करूंक सुरू केल्या. तुमकां कशें धैर्य आयलें? भायल्या गांवचें फ्रूट हांगा जाता की ना गी म्हणल्यार अपधैर्य काही पुणे आसलें गी जॉन सर? आसलें. जाता की जायना म्हणून आसलें आमकां. आमी म्हळ्यार सुमार कडेन आनी पप्पा वचून पळोवन पुरो येयल्या. एक हांगा कारकोळे कडेन, मागीर बचपे लागीं, मागीर आमच्या जावगाल हासाना जावगाल, दोन एक 5-6 कडेन गेल्लो पळोवंक. मागीर झाडां सिलेक्ट करूंक की सुमार झाडां दुसऱ्या कडेन जावन हाडल्यांत. मैसूर जावन हाडल्यांत. तेन्ना अपधैर्यान धाडिल्लीं. फस्ट हाडले झाडां जाता की ना पुरो आनी ते झाडां मॅच्युअर जाली, मस्त हें जायचे, व्हडले तोटाचे हाडीचे तशें पुरो म्हणटलीं. तशें मागीर हाडलीं झाडां. 1 वर्सांनी तांकां फ्रूट आयला. सो तशें तुमी खंय तावन ह्या झाडाच्या विशयांत हांवें सांगचें जाल्यार हें ड्रॅगन फ्रूट म्हळ्यार कितल्या प्रकाराचेर आसात? प्रकार एक सादारण एक 30 टायपाची आसात. 30 टायपाची आसात. आतां तुमचे लागीं कितली आसात सर? आमच्या लागीं 3 टायपाची आसात. खंयची ती? एक पिंक, मागीर एक रेड. चड आसची आमचे कडेन रेड. मागीर एक येल्लो आतां एक 4 पोल गेल्यांत. स्टार्ट अशें केलां मात्र जस्ट पळोवंक कशें जाता म्हणून. तशें 3 वेरायटीचे आसात आमचे कडेन. सो तशें ह्या झाडाच्या विशयांत हांवें मुंदरून वेचें जाल्यार सादारण आमच्या हांवें येदोळ सांगलें ही झाडां सादारण आमच्या अमेरिकांत मेक्सिकोंत उपजल्लीं झाडां म्हूण. पूण आमच्या भारताच्या धरणीर आनी प्रत्येक जावन अभिमानान विचारचें कितें म्हळ्यार आमच्या दक्षिण कन्नड उडपी जिल्ल्याच्या परिसरांत तुमी कृशी केल्या. ह्या कृशी करतना ताका खंयच्या रितीर तुमी जागृतकाय घेवचें पडटा? ही माती जाता गी? माती जाता सर. माती तुमकां खंयची मातयेक प्रॉब्लम करना. ती झाडां काळ्या मातयेक जातात. पूण तेन्ना इल्लें हायट करून लायचें आमी. उदक रावल्यार झाडां कुसतात. आतां पावसान ती उदक येता, पावसान ती उदक येता मस्त. पूण तें उदक वळोवन वचचें बरी. नातल्यार अशें आमी आतां केलां न्ही तशें त्या टायपांत करचें पडटा. एक अशें हायट करून हें केलां, साल केलां न्ही आमी, उदक वळोवन वचचें भशेन. म्हळ्यार ताच्या झाडाच्या मुळांत उदक स्टॉक जायना. स्टॉक जावं ना, वळोवनूच वचचें पावसाचें जाल्यार. मागीर गिमांत आमी गेल्ले तेंत कशें ड्रीप सिस्टम न्ही, तेंत मुळागत वता उदक. रोशन सर, म्हाका आनी एक विशय तुमचे लागीं विचारूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार आतां झाडां लायली मू आनी ही झाडां चडीत प्रकार जायचे जाल्यार ह्या झाडाच्यो कांय बियो मेळटात की ह्या खंयच्या रितीर आमी झाडां परत्यान करूंक साध्य आसा? झाडां म्हळ्यार आमचे फळ जाता न्ही, त्या फळ जाल्ल्याचे एक मॅच्युअर पांटो करून आमी कट करून लावचे. तातूंत बियो घालून केल्यार झाडां जातात. पूण फळां जातात की ना म्हणून गॅरंटी ना म्हाका. म्हळ्यार आमी एक फावटी फस्ट बियो घालून आमी झाडां हाडचे व्हरून पयलें, बियो घालून केल्लें, झाडां लांब आयलीं. मागीर तांकां कांय जावना, मागीर ते काडून उडयलें आमी. तशें जावन बियाचे आमी ट्राय करूं ना, बट अशेंच करचें. मॅच्युअर जाल्ले पांटे आसात न्ही, ते कट्ट करून तांचो झाडां करूं जातात. सो आतां मॅच्युअर जाल्ले फांटे कट्ट करून तुमी धरणींत रोयतात या लायतात. ताचे उपरांत परत ते वाडोवन वयर येवन फळां दिवंक कितलो टायम जाय पडटा? ते तुमी करेक्ट कसो पोस करता ताचे वयर आसता. बरो तुमी पोस केल्यार एक विदीन 8 मंथ्सान तुमकां फळ येता. आमच्या आतां हांगा आमी गेल्ले लास्ट ऑगस्टान गेल्लीं, तांचो फळ आयलां, ऑलरेडी फूल आयलां. सो एका वर्साच्या अवधे भितर फळ येवंक साध्य आसा. वय आमी मेंटेन कशें करता झाडां ताचें, ताका आमी हीट घालचें जावन ती बरें पळोवचें, पुरा कवर जाता. सर ह्या जाग्यार येतना म्हाका एक बारीक खुशी जाली.
पुरा सैनिक लायनीर रावल्ले बरे एक एक खांब्याक आसात तुमची झाडां. ही झाडां लावची रीत खंयच्या रितीर ती जावन आसा? तुमी ते खांबे लायल्यात न्ही, ते खांबे कितल्या हायटाचे जायचे, कितल्या पयस एक एक झाडाचे एक डिस्टन्स आसा जे सर? 7 आमचे खांबे ते 7 फिटाचे. 1 फीट भुंय भितर वता, मागीर 6 फीट वयर आसता. मागीर आमी अशें घालचें जाल्यार एक 10 फीट गेल्यार बरें. आमी म्हळ्यार जाल्यार गुंतनातलें घालता 9 फीट आनी 10 फीट घालता, इल्लें मदल्यान आमकां वसोंक जाता. सो म्हळ्यार 2 झाडाच्या मध्ये उणें म्हण सांगल्यार एक 10 आनी 10 जायचे. 10 बाय 10 गेल्यार बरें. सर आनीक आतां हांवें थोडे कडेन पळयलां ताका रुखाडाचे खांबे दिल्ले पळयल्यात, आनी थोडे कडेन पळयलां थोडे लोंकडाचे खांबे दिल्लेय पळयलात, आनी थोडे कडेन प्लास्टिकाचे पायप दिल्लेय पळयलात. पूण तुमचे हांगासर पांचफातराचे खांबे अशे दिसतात म्हाका. खंयच्या रितीचे खांबे तांतू कांय पण चड उणें जाता की झाडाच्या ग्रोथाचेर वाडावडीचेर कांय चड उणें जाता की? ना, झाडांच्या ग्रोथाक म्हळ्यार ताका ताची पाळां आसात. ती पाळां ग्रिपर बरी धरी जाल्यार एक कॉन्क्रिटीचे खांबे जाय, नातल्यार आमच्या पाजेचे खांबे जाय. ओके. मागीर पायपांनी गेल्यार ताका गोणी नातल्यार तशें कांय सुतीचे, म्हळ्यार पायप प्लास्टीक पायप गेल्यार ताका पाळांक धरूंक जायना न्ही. एक मागीर बरें झाडांक लायफ चड आसले वरवीं आमी कोलें घट्ट मुट्ट केल्यार बरें. आमच्या खांबे जावन ती आमच्या पाज्याचे खांबे नातल्यार कॉन्क्रिटीचे खांबे, हे रुखाचे खांबे आनी पुरो गेल्यार कुंभ जावन पडचे चान्स चड आसा. वय सर वय. तशें सो तशें आतां तुमचे सडावत हांगा पळयतना हे कॉन्क्रिटीचे आमचे एक 15 खांबे एक पाज्याचे आसात. ओके. मागीर पुरो कॉन्क्रिटीचे गेल्ले आमी. ओके. आतां म्हाका आनी एक सांगा सर, आतां हे तुमच्या खांब्याचे हायट सादारण एक 4.5-5 फीट म्हणसर आसूंक पुरो धरणीत हांव ना. पूण आतां झाडां निरंतर वाडावड आसात जाल्यार जॉन सर एक सादारण कितले म्हणसर लांब जातात झाडां? लांब म्हळ्यार हायट म्हणटा हांव. हायट ना, ती एक्चुअली अशें येवन स्प्रेड जावचे अशें कितले वयर गेल्यार ते लास्ट मागीर सकयलच येतात, हायट वचना ती. ओके. अशें सकयल आयले उपरांत तो फोल्ड जावन ती ताका एक्स्ट्रा ब्रांच जावन ती सकयल आयले उपरांत ती म्हणजे अशें नीट वचना ती. ओके. म्हळ्यार 5 फीट म्हणसर निरंतर वाडावड आसता, ताचे उपरांत धरणीक बाग घातात, बाग घाल्या उपरांत तांतू फळां येता म्हणून सांगतात. सर ते बाग वाजे जाल्यार खांब्याक कांय पण स्पेशल अरेंजमेंट कांय करीचे पडटा की? ना कांय ना, अशेंच खांबो आमच्या वयर ताका हें बुराक नातल्यार अशें झाडां वयर येचे न्ही. आतां फस्ट आमी लायता सकयल झाडां, ती 4 झाडां वयर येवन मागीर ती सकयल स्प्रेड जाता ताचे इतल्याक. सर आतां तुमी सांगले सकल येतात म्हूण, आतां हायट आसची 5 फीट, जर तर सकल आयिल्ली झाडां 5 फिटा वरनी चड आयल्यार धरणीक तेंकतात? धरणीक तेंच्यान पयलीं आमी कट्ट करचे, नातल्यार तें पाळ दिता. तें म्हाका विचारूंक जाय आसलें. धरणीक तेंकल्यार तें पाळ दिता, ताच्यान पयलीं आमी कट करता. तुमी आतां कट केल्या मागीर थंय तावन परत्यान फळ येता की? येता फळ येता. सर तुमी आतां ह्या सुवातेर इतली सोबीत रितीर अपुरबायेची झाडां तुमी हांगासर रुतां केल्यांत. आतां ही झाडां बऱ्या तरान वाडा जे जाल्यार ताका वातावरण कशें आसा जे खंयच्या हव्याक चलतात? आमच्या भारताच्या हव्याक ती बरी असतात की या थंडायेच्या हव्याक बरी असतात सर ती? थंडायेच्या हव्याक तितली बरी येना. ओके. ऊन चड जाय ताका, ऊन म्हळ्यार वत चड जाय. आमच्या ह्या जाग्यार वत चड पडले वरी आतां ह्या फावटी फळां म्हाका फस्ट जाल्ली. ओके. आमच्या हेणे सादारण आमचे ग्रूप आसा, त्या ग्रुपांत आमी अशें पळयता न्ही, फस्ट फळ जाल्लें म्हाका तांकां. सो तुमचे ग्रूप म्हणटाना म्हाका आनी एक सवाल तुमकां विचारीचे म्हणून जालें, ह्या परिसरांत म्हळ्यार सादारण उडपी परिसरांत कितले जण अशें आमचे ड्रॅगन फ्रुटाचें बेडें करन आसात? उडपींत एक आमचे एक 3 जाणांचे आसा. एकल्याचे एक एकरांत आसा, मागीर एकल्याचे अर्ध्या एकरांत आसा. ओके. मागीर एकल्याचे एक मुक्काल एकरांत आसा. सर ही झाडां आतां तुमचे भोव अपुरबाय वयर आयल्यांत, ही बऱ्यात भलायकेंत उरा जे जाल्यार ताका खंयच्या रितीची जागृतकाय काणगे जे ईट खंयचे दिजे ह्या विशयांत एक आमच्या पळोवप्यांक एक माहिती दिया सर. आमी म्हळ्यार आमच्या कुंकडाचें सारें एक. ओके. मागीर बकऱ्याचें सारें आनी कांय बिवची पेंड आमी तेंत दिता, वर्साक 2 पटी दिवचे. एक पटी आमी ऑक्टोबरान दिल्यार नेक्स्ट मागीर जुनान दिवचे. 2 पटी आमी मुळाक घालता. म्हळ्यार घालता न्ही चडच घालता आमी, म्हळ्यार 2 पटी नातल्यार थोड्यान 3 पटी नातल्यार 4 पटी पुरो घालतात. तेच म्हणून घालून गेले बोंग जाता आमी 2 पटी घालून सोडचे. सो आतां हांगासर आमी पळयता हे मूळ ताका तुमी वयर माती उबारन थंयसर इल्लेशें चड केला आनी ताका ड्रिप सिस्टम दिवन तें उदक दिवचें बरें केलां. तुमी तें सारें घालतना कशें घालतात सर? सारें घालतना आमी ही माती आनी इल्ली भायर काडटा आमी. ओके. इल्ली भायर काडून सारें घालून परताना माती घालची. नातल्यार हाचे वयर घाली येता, पूण वयर घाली आनी हायट येता न्ही, आमकां बोंग जाता म्हणून इल्ली माती आमी भायर ओडटा. भायर ओडून सारें घालून परताना माती घालची.
सर आता ताका तुम्ही आता उदकाची वेवस्था केल्या थंयसर पायप दवरल्यात हे साधारण एका दिसाक कितले फावटी तुम्ही उदक दितात ताका दिसाक ना आमी हप्त्याक एक 2 पटी दिवचे पळय सर काले हप्त्याक 2 पटी ओके आता 2 फावटी उदक दिल्यार पावता म्हणून तुम्ही सांगतात आता मॉन्सून स्टार्ट जाल्यार पावसाचो सीझन स्टार्ट जाता असं जाल्यार पावसाच्या सिजनांत झाडाच्या मुळांत उदक चड वाळोवन वेताच जाल्यार उदक रावताच न्हय सर त्या झाडाक कितें जाता सांगा नाही उदक अशें आमी आमच्या आतां हें केल्ल्या इतलें सकयल स्लँट सकयल आसा तशें उदक रावना मागीर आनी एक म्हळ्यार ह्या झाडां अशीं आसल्यांत हाच्या मुळाक उदक पडना पुरा झाडांत तशें हेणें वळोवन सकयलच येता मॅक्झिमम उदक मुळांत उदक पडचें बारी उणें म्हणून झाडां अशें आसा न्ही आनी पायपा भशेन डिजायन आहा न्ही पुरो देंवन येता अशें पायप आसल्यान अशें देंवन येता देंवन मुळाक पडचें उणें आतां एक जोर पावस आयला रे हाचें मूळ भिजूंक एक सादारण व्हडलो पावस येयचे हळट पावस आयला ते मूळ भिजाना वचना ते ओके सर आता उदकाचें विचारलें हांवें साऱ्याच्या विशयांत विचारलें आता जीबी म्हणल्या उपरांत कांय न्ही कांय तरी इल्लेशी पिडा येवची साध्यता आसताच न्ही चडावत जावन अशें कल्टिवेशन करतना व्हडल्या रितीर करचें जाल्यार धाकट्या रितीर कल्टिवेशन तुमी करचें जाल्यार कांय न्ही कांय तरी एक पिडा येवची साध्यता आसता ह्या विशयांत आमच्या ड्रॅगन फ्रुटाच्या ह्या झाडांक खंयच्या रितीची पिडा येवंक साध्यता आसा हाका व्हडली पिडा म्हळ्यार फंगसाची फंगस मेन अटॅक जाता फंगस अटॅक जाल्ले कुठले झाडां अशें कुसतात आनी हे आतां फंगस अटॅक जाल्ल्यान ताचें ते काडीचे पडटा आमी एक येल्लो कलर जाता सोडल्यार मागीर फुल्ल स्प्रेड जाता सगळे तोटाक वता ओके ताका कारण आमी तेंते एक कॉपर ऑक्सिक्लोरायड COC म्हणून तें सारें येत नातल्यार खंयचेय फंगिसायड तें सारयचें पडटा नातल्यार आमचें कांय बेळचें तेल तें जाता सो तशें तुमकां हें वखदां दिवचे खातीर खंयच्याय रितीर सोसायटी जावं दी गव्हर्मेंटा जावन कांय पण प्रोविजन आसा गी सर ना सर आमकां तशें काही प्रोविजन मेळना म्हळ्यार ड्रॅगन बेळेकार संघ तसले येवना काल्यान जाल्यार तुमी तुमकां जाय संत वचून हाडीक जाय पडटा सो तशें आतां हांवें तुमकां सांगलें आतां ह्या रितीर तुमी खंयच्याय रितीर एक उपद्र जाल्यार ती चिकित्सा संपूर्ण तुमकां येदोळ म्हणसर खंयच्याय रितीचे प्रॉब्लेम जाला गी वय ना फस्ट आमी एक पाटी हाडून गेल्ली झाडां आमची कुसोवन गेली गोतनातलें आमकां कालें करीचें म्हणून आमी झाडां झाडाक वत जाता म्हणून कोली घाली म्हणून कोली म्हळ्यार ताका दग वत चड जाता म्हणून कोली घाली पुरा झाडां कुसोवन गेली आमची एक्चुअली जाल्यार आमी सोंड सोडलें जाल्यार इतलें आज जायनातलें एक पाटी गेलें म्हणून सोंड सोडलें परत्यान झाडां हाडून लायली तुमी खंयतून झाडां हाडली सर आमी फस्ट इल्ल्यांक आमच्या मुच्चूर जावन हाडली आमच्या एकले ते क्रिस्तांवाचे एकले आसा ओके आमच्या बचपे लागीं हाडली ताच्या उपरांत हांवें हांगा जावगल म्हणून एका जाग्यार जावन ते एकलो आमच्या एकलो कंपनीचो एकलो माम आसा ताचे एक एकराचे तोट आसा ओके तशें ताच्या लागीं वचून हांव आनी पप्पा गेल्ल्या हाडली जावगल म्हळ्यार उत्तर कर्नाटक उत्तर कर्नाटकाच्या हव्यान जावन हाडली झाडां हांगासर ह्या हव्याक एडजस्ट जावंक जालें गी टायम बरी आयल्यान ती झाडां तांची झाडां चिंता ही झाडां बरी आयल्यान सर हांगा एका झाडाक म्हळ्यार आमचो सादारण एक झड करीचे जाल्यार कितलो लांब कट करून परत्यान गोंयत लायचे हें आतां एक फ्रूट जाल्लें न्ही ओके हें आतां हांगा कट करून न्ही फ्रूट काडल्या मागीर फ्रूट काडल्या उपरांत आतां कट केल्यार आमकां फ्रूट जायना ओके जायना म्हळ्यार लॉस जाता वय तशें नातल्यार आतां फूल फ्रूट सिजन मुक जाता न्ही एक नोव्हेंबर वय डिसेंबरान कंप्लीट मुक जाता ओके ताच्या उपरांत आमकां कशें कट करीचे म्हळ्यार नेक्स्ट परत्यान ब्रांच जातात हाचेर चड ब्रांच जाल्यार आतां पोर एक आमचो ब्रांच चड जावन एक कंबो पडलो ओके म्हळ्यार चड जावन आतां नेक्स्ट इयर आमकां फूल ग्रुनींग करीचेच पडटा ओके जाल्यार ते झाडां करीचेत एक झाडां मेळ्ळ्यार झाडां करची नातल्यार उडयचे दोनूच ऑप्शन दुसरें ऑप्शन ना कट करीचेत आमकां सो तुमी आतां कट केलें म्हण चिंत्या हांगा आतां कट केलें म्हण चिंत्या ताचें इल्लें स्कीन काडून झाड लायल्यार झाड येता न्ही ही फळां जावंक अशें फुलां येतात आमच्या कांटे आसात न्ही कांट्या लागीं अशें फूल येवचें फस्ट ल्हान अशें फूल येता ल्हान मुको येता मागीर इल्लें एक 10 दीस जाताना एक व्हड जावन आमचें बेंड्याचें फूल येता तशें फुलता तें जाल्ले उपरांत एक 30 दीस जाय म्हणजे फूल करेक्ट आमकां एक खावचें बरें फळ मेळ्ळें जाल्यार 30 दीस जाय फूल पळोवन ह्या विशयांत इल्ली जागृती जाल्यार तुमकां ही झाडां तुमी विकून आसात गी येदोळ पर्यंत झाडां विकून आसात लोकांतून प्रतिक्रिया कशी आसा सर बरी आसा आमची झाडां व्हरल्यांची अशें झाडां बरी आयल्यान एक पोर एक 200 झाडां व्हरली तांचे वचून पळोवन आयिल्लो झाडां बरी आसात बरी आयल्यान लागीं लागीं टॉपाक पावोन थोडी ब्रांची येवंक सुरू जाल्यान
आता तुम्ही हांगासर कल्टिवेशन स्टार्ट करणं येदोळ पर्यंत कितली झाडां दिल्यात सर भायर वयर एक 1000 चड दिला हजारावरनी चड मागीर एक म्हूण दवरूं ना हा. पूण 1000च्यान चडच दिला ओके सर येदोळ पर्यंत तुम्ही या ड्रॅगन फ्रूट कृषी विशयांत भोव अपुर्बायेची माहित दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या आमच्या पळोवप्याच्या मुखार तुम्ही उक्ताडा काढली पण अजूनही म्हज्या मतीन जाय तितले सवाल आसात आता तुम्ही सांगला हें कट्ट करणं आमी लावयेत म्हूण जर तर आमकां आमच्या घरांनी या आमच्या जाग्यार आमच्या गांवांत जर तर हें कट्ट करणं लायजें जाल्यार हांगा इजी तुमकां सांगूंक इजी आमकां आयकूंक इजी पण ते लावची रीत कशी आसा जे आनी खंयच्या रितीन ते जागृतकाय काणगे जे ह्या विशयान ते एक माहिती दिया सर लावंक म्हळ्यार अशें आमच्या लावंकचें जाल्यार फस्ट खांबो जाय एक आमचो कॉन्क्रिटेशनांतल्यार आमच्या पाजेचो खांबो एक जाय ओके ते फस्ट थिंग ओके नंबर वन मागीर एक जागो आमी एक करेक्ट अशें आमी हांगा दाखयता तुमकां हांगा अशें जागो एक करेक्ट प्रिपेर कर न्हू ओके अशें लायतना अशें 4 झाडां खांब्याक लागून लायचे सो एका खांब्याक 4 झाडां लावंक 4 झाडां ओके 4 झाडां आतां ही आतां आमी आमचे हांगा आहले वरी आनी इतले व्हडले झाडां ते लायिल्ले आमी सीदा ओके हांगा जावन हे व्हडल्यांत झाड लायिल्ले 4 झाडां व्हडलींत लायिल्ली आमी आतां ही लावन ऑगस्टांत लायिल्ली ओके आतां इतले व्हड जावन हांगा हें फूल आयला ऑलरेडी फूल आयले 4 ऑगस्टांत लायिल्ले ओके सर आता अशें झाडां लावची रीत आमच्या विक्षकांक तुम्ही दाखयल्या हांव चिंतनासलो एका खांब्याक एक झाड लावचें म्हणून आतां हांगा पळयतना एका खांब्याक 4 झाडां तुमी लायल्यांत आनी ती वयर येतात आनी परत्यान ताका फळ दिवंक स्टार्ट जाता सर हांगासर चडावत कल्टिवेशन प्लांटेशन म्हणटना दुसऱ्या रितीचे मस्त उपद्र असतात चडावत पाके असतात चडावत मांकोड असतात तसं जाल्यार खंयच्या रितीचे प्रॉब्लेम्स ह्या कल्टिवेशनाक इफेक्ट जातात की सर मांकडांनी म्हळ्यार आमकां कांटे आहले वरी मांकड जावन ती आमचे पाके ते खंयचे येवना पाके म्हण आयले तर एक कांटो लागलो तो पाकोंगात बाकी जाता ओके वचोंक जायना मागीर इल्ले आमचे पिकावकात न्ही नविलू इल्ली उपादर करता म्हळ्यार आतां फस्ट झाडां वयर येता ना ते वयर दोन येवन सीदाच्या वयरूच बसतात तेन्ना झाड आमचे काडटात आमचे केले पडटा आसता ते एक आमकां इल्ले मस्त प्रॉब्लम जाला त्या देखून आमी इल्ले नेट्टांनी पुरो गेल्ले ओके नेट्ट गेल्ले सुत्ता नेट्ट गेल्ले ते पिकावकांनी येवन वचो म्हणून तुम्ही सांगलें खंयच्याय रितीर दुसऱ्या मन जातीचे कांय उपद्र हांगासर नांत म्हूण सांगलें म्हळ्यार पाके जावन दी या वांदोर या मंकीस म्हणून हांवें सांगता मांकोड तांचे कांय उपद्र नात उपद्र आसचे मात्र नविलू या मोराचे उपद्र म्हूण तुमी सांगलें आनी तुमी ते सकट बंद केला म्हूण थंय पळयतना भारी सोबीत दिसता सर त्या तुमी घाल्ल्या नेट्टाचेर त्या तेंडल्याच्या वालीची धोबी फुलां उमकाळची तेंडली पळयतना मस्त खुशी जाता सर ह्या हातूंत तुमकां कितले उटवळ येता सर तेंडली म्हळ्यार आमी तेंडली म्हणले न्ही फस्ट एक मलपे वचून बंदरा मलपे कळ्ळें नेट्टान आयलो नेट्ट अशें गेल्ल्या उपरांत म्हाका ताका पप्पा म्हणलो तेंडली लाय म्हणून तशें तेंडली लावन लंबेक जावन जावन तेंडली मेळटा तेंडली एक सुमार मेळटात न्ही 10 किलो मेळटात हप्त्याक 10 किलो तेंडली मेळटात ओके कांय हें न्ही कांय कर न्ही ताचेच लागीं जावन इल्ले मुळा घालता आमी तशें न्ही पूण ताका एक स्पेशल जावन ताका टमाटो तशें बरें कांय ना सर आतां मुखले विशय कितें गी म्हळ्यार आतां तुमी भोव अपुर्बायेन हांगासर इतली व्हडली कृशी केल्या तातूंत फळ येता फळ आयल्या उपरांत हें लोकांक पावोवचें मार्केटिंगाच्या विशयांत तुमी कितें म्हणटात मार्केटिंग म्हळ्यार सेल्फ मार्केटिंग करूंक इल्लें भोंग आसा ओके हांगा म्हळ्यार आतां एक आमी अशें तांकां बोर्ड घाला घरा लागीं ओके अशें घराक येवन व्हरतात हांगा मणिपाल लागीं न्ही इल्ले आमचे कॉलेजीचे स्टुडंटां जावन ती मागीर डॉक्टरां जावन ती इल्ले घरांत येतात मागीर थोडे फोन केल्यार हांव पप्पा कडेन सांगता तो व्हरून दिवन येता मणिपाल मागीर ओडपी थोडे आसात मस्त कस्टमर आसात डायरेक्ट फोन करून सांगतात मागीर आमच्या जाल्यार काम करचे लागी जाल्यार ते आमचे नेबर्स ते परत मस्त जाणां फोन करून सांगतात व्हरून दिता हांव ओके तशें आतां ह्या फावटी गुंतून आनी मस्त चड जातात न्ही लास्ट इयर 2 वर्सां इल्ली जाल्ली आतां ह्या फावटी मस्त जावंक आसात तशें आमी पप्पान रिलायन्साचे वचून हें कर रिलायन्स वाटू टाय अप केला सो आतां तुमचें प्रोडक्शन मस्त उणें आसा इन केस खंडीत जावन जाता कित्याक म्हळ्यार तुमी इतले मेहनत करतात आनी देवाच्या बेसावान हांगासर धाराड रितीर हांगासर जालें जाल्यार ड्रॅगन फ्रुट्स जाले जाल्यार हांगाचे डिमांड आसा ताच्या वरवीं चड जायत जाल्यार ते मार्केट करूंक खंयच्या रितीची सोसायटी या खंयच्या रितीचे एजंट्स या मारुकट्टे हांगा आसा गी सर मारुकट्टे म्हळ्यार एक्चुली हे येतात हांगात ते डिलर व्हरतात येवन पूण ते रेट दिनात अर्द्याक अर्दे उणें दितात
सो ते आमचे दुरंत कित्याक म्हणून सांगला सगळ्या भारतांत आमी सांगचें जो कोण घोळता जो कोण लायता दीस रात पोस करता आनी ते फळ येताना ताका तांचे 10% मेळना मिडलमॅन जो एजंट आसात न्ही सर ते व्हरतात हांगा तुमकां पळयत हांगा इतल्या ते 10 एकर जाग्यान पायनॅपल केला तांणी तर हांगा येवन व्हरचीत आनी रेट पळयतना आमकां बेजार जाता इतलें काम कर इतले पुरो करतात ते हांगा मागीर ते आमी एक पायनॅपल काडूंक जाल्यार तुका केजीक एक आमकां मिनिमम एक 60 to 80 रुपीज दिता आमी सर तुमी आतां केजी म्हणटाना म्हाका उडास आयलो हे ड्रॅगन फ्रूट आमच्या भारतांत आतां लोकां मोगाळ जावन आसा हय पूण मार्केट रेट हाची खंयच्या रितीर आसा सर ह्या रेड कलराक आतां प्रेझेंट मार्केट एक 320 रुपीज म्हणसर आसा पर किलो ओके मागीर वायटी आसता वायटाक एक 280 250 म्हणसर आसता पिंकाक 300 आसा लागीं तितलेच आसता रेट भोव अपुरबायाच्या तुमच्या ड्रॅगन तोटांत भोंवतना तुमचें एक साधन पळयतना म्हाका मस्त खुशी जाता सुनील सर पूण आमी खंयचेंय एक नवें करूंक भायर सरतना पर्टिक्युलरली आमच्या समुदायाच्या विशयांत आनी हेरांच्या विशयांत हांवें सांगचें अय्यो एल्ला म्हणटा म्हाका भंगी नेट्टा म्हूण सांगतात काका दुसरें आनी कांय काम नातलें गी म्हूण पूण तुमी एक हटान सर तुमी हांवें सांगचें एक हटान तुमी बापूय पुतांनी सांगाता मेळ्ळें इतलें भोव अपुरबायाचें कल्टिवेशन हांगासर केलां ह्या कल्टिवेशन तुमी स्टार्ट करतना लोकांची प्रतिक्रिया कशी आसली लोकांची म्हळ्यार आसली एक थोड्या जाणांनी तांकां काय जालें पिशे लागला म्हणून सांगिल्लें आसा हाका बाबा समाना ते हितून धांवता करता सदां गाडयेन धांवता येता म्हणून आतां मागीर लास्ट एक फावटी आमी ते घरा एकलो आमचोच एकलो मनीस आयिल्लो म्हणून ही पुरो हांगा जायना साहेब ही पुरो घाटान धांवचें हांगा हें पुरो करचेंच आयटम न्ही हें म्हणून तशें मागीर जावण न्ही तोंदरे ना म्हणून तशें फस्ट पळोवंक गेल्यार आमी फस्ट एक झाडां हाडून लायिल्ली आमची कुसोन ती गेल्ली मैसूर जावन खंय आनी झाडां हाडिल्ली ती लावची कशी म्हणून गोत्तना हाडली लायली येयल्ली तांकां पुरो हें केलें तशें गेलें झाडां एक सादारण एक तांते 10 झाडां उरली मागीर पुरो कुसोन ती गेली जाल्यार एक्चुअली जाल्यार सोड सोडीचे जालें न्ही त्या झाडां तुमी सोडलें जाल्यार मात्र लोकांक उलोवंक आनी चड एक अवकाश मेळटा आसलो पण आमी सांगिल्लें न्ही हांवें आयकोनात पण आतां आमकां घरांत येवन सांगिल्लो एकलो मनीस तो मागीर लास्ट आतां पोर आमच्या कडेन येवन फ्रुट्स व्हरून गेलो प्लस एक 40 झाडां व्हरून गेलो केन्ना हाडपा पारबलें म्हणून 62 झाडां दिली सो तशें म्हळ्यार आमी खंयचेंय एक नवें करतना सर आमकां डिस्करेज करताले एनकरेज करच्या वरनी चड आमकां मुळांत पोंदां घालूंक दामून दवरूंक पळयताले मस्त जाण आसा जाल्यार तुमी फाटल्या सबार वर्सां जावन फामाद MRPLांत तुमचो वावर दिवन आसात आनी तशेंच तुमच्या ह्या खंयच्या वेळार तुमकां इल्लोसो पुणी एक वेळ मेळटा थंय तुमी येणे तेणे वेळ पाशार करिनासतना सीदा हांगासर येतात पप्पाक तुमचो सांगात दितात बापूय पूत आनी सगळें कुटाम म्हणले बरी सांगात मेळना ह्या एका कृशीच्या वावरान तुमी हांगासर समर्पिला हांवें तुमच्या लागीं विचारचें हें पुरो करूंक तुमकां कशें प्रेरणा आयलें सुनील सर ना आमी पयल्या नोनी म्हळ्यार हांव ल्हान नोनी एक झाडां तशें लावचें येयलें चड इस्कालांत आसतना जाल्यार आमच्या इस्कालांत ती तोटांनी पुरो आहलें आमच्या मोडबेळ्ळे इस्कालांत तांव तें चड इनवॉल्वमेंट मुजेंत आहलें कोरें पिकास काण घेवन तें तोंड लावचें तें हें पुरो इस्कालांतूच करतालो घरा हांगा मस्त पुरो करताले ल्हान नोनी गुलाबाचें झाडां लावचें तशें तशें एक करया म्हणून मन जालें तोट आतां आमी केल्ल्या उपरांत तांतूं फळ दिता ते पुरो पळयतना मस्त खुशी जाता संतोश जाता सो तुमी आतां खंयच्याय रितीर तुमचो टायम विबाडीनासतना पप्पा सांगता हांगासर येतात सुरतकल तुमी वस्ती करून आसात हांगा येतात आनी कंटिन्यू ह्या ड्रॅगन फ्रुटाच्या कल्टिवेशनांत तुमकां तुमी मेळयलां आनी देवान बेसावंक घाला आनी फाटल्या 2-3 वर्सां भितर एक बरें लक्षण दिसून आसा आनी मुखार ही कृशी चड आनी चड जावन सर्वांक एक मादरी म्हूण आमी सांगता एक देख जावं दी म्हणली आमची आशा सर ह्या घडये हांव तुमकां एक पर्सनल सवाल विचारता तुमी एक नौकर जावन ह्या MRPLांत एक सेवा दिवचो नौकर जावन हांगासर पप्पा सांगाता ह्या एका कृशी वावरांत तुमी सांगात दिवन आसात तुमच्या लायफा विशयांत तुमच्या अचिवमेंटा विशयांत आमच्या समाजीक आनी आमच्या युवा जाणांक तुमी कितें सांगूंक आशेतात न्ही मन केल्यार कोणाक कालें करयेत मन आसाचें एक करीचें म्हणून आतां हांव जाल्यार केदला जाय तेदला धांवन येता करता हांगा मस्त टायम स्पेंड करता हांगा आयल्या जाल्यार हांगा फुल्ल हांगाच आसता खाली एक चड तशें तशें एक चेडो आसा आमच्या कामाचो चेडो आसा पूण पावना आमी तांकां डिपेंड जावंक जायना आमचें काम आमीच करीचें पडटा पप्पाय आसा हांगा झाडां जाल्यार आमी फुल्ल ताचें वयर वता म्हणसर फुल्ल पप्पान कॅर काडून गेला झाडां आतां एक वयर आसा खांब्याक ताका बांदूंक आसता
एक दीस हांगा कुसता हेचूर गेल्ला वेळेर म्हाका फोन कर सांगता हांगा हेचूर कायल्यान जाला रे झाडां प्रॉब्लम सांजेर सीद येता हांव घरा पळोवंक नेक्स्ट डे कायल्यान जालां पळोवन कोणा आमच्या आतां फ्रेंड्सां विचारन तशें आमी परत तशें हें केल्ल्यान आतां बरें आयलां कोणाक आतां करूंक मना आसल्याक जागो आसा नातल्यार अशें एक आसा 100% करियत पूण आतां करूंक नाका कोणाकी जाय जाल्यार 1 किलो हाडया खाया मागीर नातल्यार कोणा जाय येयले पुरो भोंग कोणा जाय म्हणून मातयेन दात घालीचे ते हें पुरा नाका म्हणून कोणाकी नाका गरज ना आतां सोंग आसा सुलाभ ना अशें म्हळ्यार करूंक सुलाभ आसा बट ताच्या फाटल्यान एफर्ट्स आसात इल्ले म्हणी जाय सर हे कार्यक्रम पळोवन थोड्यांक पुणी एक इन्स्पिरेशन मेळोंक पुरो आमी करया आमकां इल्लो जागो आसा सुवात आसा उदक आसा आनी आमकां इल्लो टायम आसा आमी करया म्हणून जर ते व्यक्ती तुमकां कॉन्टॅक्ट करतीत जाल्यार तांकां तुमी झाडां दिवंक तयार आसात की झाडां खंडीत दियेत मायेती तांकां खंडीत दियेत न्ही झाडां आमचे कडेन व्हरनातली जाल्यार व्हडली म्हजे कडेन दिसा जाल्यार हांव मायेत तांकां दिता आतां जाल्यार दिता मागीर दियेत काही येना सो देव बरें करूं सर आतां ह्याच सवालाक इल्लें मुखार वेचेन जाल्यार हांवें चडावत कशें आसता म्हूण सांगल्यार अप टू सेल जाता म्हणसर सकट बरें बरें उलयतात आफ्टर सेल ताच्या उपरांत कोणी सपोर्ट करतले ना आतां थोड्यांनी हांवें आयकलां तुमचे विशय न्ही दुसऱ्या कडेन दुसरी झाडां व्हरतात ड्रॅगनाचीच म्हूण सांगना हांव दुसरी झाडां व्हरतना बारी रंगाड रितीन सांगता भांगाराचें फळ येता म्हूण सांगून दितात ताच्या उपरांत काही इल्लो प्रॉब्लेम जाल्यार फोन केल्यार फोन उखलनात खंयच्याय रितीन एक रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया थंयसर दिनात ह्या विशयांत जर तर फाल्यां तुमचे लागीं कोणी इल्ली झाडां व्हेली तुमी तांकां खंयच्याय रितीन माहिती दिवंक तयार आसात की सर हांव माहिती हांव दिता नाल्यार पप्पा कडेन फोन केल्यार पप्पाय दिता खंयच्याय प्रॉब्लम आयल्यार म्हाका गोत्त नासल्यार म्हजे दुसरे फ्रेंड्स आसात तांच्या कडेन विचारून जाल्यार तांणी आमकां एक फोटो धाडल्यार कशें जालां आमची झाडां म्हणून सांगल्यार हांव म्हज्या फ्रेंड्सा कडेन कोणा कडेन विचारून ताका कायल्यान जायचे ताका सूक्त मागीर हांव दिता ते काही एक तांचो प्रॉब्लम ना देव बरें करूं सर थँक्यू सो मच कित्याक आज आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाचे एक स्पेशल कार्यक्रम सबार जण ह्या कार्यक्रम वीक्षण करून आसात आमचे संगी ह्या कार्यक्रमाक आमचे संगी ते मेळोन आसात तर मोगाच्या वीक्षकांनो येदोळच आमी भासाभास चलयल्ल्या सबार विशयाद्वारे ड्रॅगन फ्रूट म्हळ्यार कितें ताची कृशी कशी करची आनी घेवंक जाय आसली जागृत कितें आनी आमी करचें जाल्यार सर सुनील रोशन आमकां सपोर्ट दिवंक आनी संपूर्ण रितीन मार्गदर्शन दिवंक तयार आसा म्हणून तो आमकां ह्या घडये ताणें आमकां भरवसो दिला तर तांचे नंबर येदोळच आमच्या ह्या कार्यक्रमाच्या सुरवेर तावन निरंतर सकल येवनूच आसा तुमकां खंयच्याय रितीन ड्रॅगन फ्रुटाची झाडां जाय तर आनी ड्रॅगन फ्रुटाची झाडाचो पोस करचो कसो ताका कितेंय पिडा आयला जाल्यार कितें ताका चिकित्सा दिवयेत खंयच्या रितीन ते मार्केटीक व्हरयेंत ताचे प्रकार कितें आनी सर्व रितीन तुमकां सहकार दिवंक सर जॉन आनी सर सुनील आमचे संगी हांगासर आसात आनी आमच्या सर्व वीक्षकांच्या नांवी तांणी दिल्ल्या ह्या मोलादीक सलाहाक हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा सर येदोळच हांवें सांगलां आमचे वीक्षक तुमकां खंडीत जावन कॉन्टॅक्ट करतले खंयच्या रितीन तांकां झाडांची गरज आसा खंयच्या रितीन तांकां माहितीची गरज आसा तुमी दोगांनी आमच्या तर्फेन दी जाय म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करतां सर सुनील आनी सर जॉन आमी आतां ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार आयल्या तुमकां हे व्हरता अभिमान कित्याक तुमचो पूत सुनील तितल्या पयशिल्ल्या गांवांत म्हळ्यार सुरतकल थंयसर ताचो वावर दिवन आसा जाल्यारय तुमकां सांगात दिवन आसा आनी ह्या कृशेक व्हरतो आदार दिवन आसा आनी ह्या घडये ह्या तरणाट्याक म्हजें एक सवाल सुनील सर म्हाका तुमी सांगा तुमी एक तरणाटो जावन एक बापय जावन एक पती जावन एक पूत जावन एक कुटुंबादार जावन इतले सकड कामां करतात देखून आमच्या युवा जाणांक कितें संदेश दिवंक तुमी आशेतात युवा जाणांक एक्चुअली युवा जाणां आतां पुरो टायम दुसऱ्याकच स्पेंड करतात अशें येयलें आतां खंयचीं कामां जावन ती नवे क्रिएटिविटी नवे एक्टिविटी कोणाकी करूंक नाका आनी स्पेशली झाडां लावनचें जावन ती आतां ताका पुरो कोणाकी टायम येना गरजी ना म्हणले बरी चिंतात आतां दुसरी आतां झाडां आनी पुरो ना जाल्यार आमच्या मुखल्या पिळगेक उदकाचे आनी पुरो बारी अभाव आसतले आतां ह्या पटीत आमकां टेम्परेचर ऑलमोस्ट हांगा एक 42 डिग्री म्हणसर गेला न्ही हांगा आतां वय सर वय नेक्स्ट आतां झाडां कट करची मात्र न्ही प्लांटेशन करूंक जावन ती नातल्यार आतां घरा आमचे लेआउट करूंक ते झाडां कट करता ताका पुरती झाडां लावनचे खंय ना प्रोग्रामूच ना तशें जावन नेक्स्ट आतां उदक जाल्यार उदक ह्या पटी आमकां जाल्यार हांगा उदकाचे इल्ले मस्त प्रॉब्लम जाले ओके उदक ना म्हळ्यार उदकाचें अंतर्जल बारी सकयल गेलां आतां इंगू गुंडी करचें जावन ते जाल्यार पुरो ना आमी आतां आमच्या जाग्यान जाल्यार 2 इंगू गुंडी केल्यात उदक जिरोवनचें म्हणजे मागीर उदक ना बोर आतां कितले 800 फीट 900 फीट गेल्यार बोरांत उदक ना
ओके तशें सो आतांच्या तरणाट्यांक तुमी तुमचो संदेश कितें म्हणून सांगल्यार प्रकृती प्रकृती उरया. उदक जिरया आनी सकडनी ग्रीनरी करा आनी उष्णांश या टेम्परेचर घातल्यार नेक्स्ट आमच्या भुरग्यांक जेवंकूच भोंगा. आतां आमकां जाल्यार आतां एसी तें हें बरो संवय जावन भायर बारी धगत न्हय फुल्ल आतां खंय गेल्यार एसी आसता तशें जावन आनी नेक्स्ट ग्रीनरी म्हणली ना हांगा जाल्यार आमकां तुमकां पळयता न्हय फुल्ल ग्रीनरी नाय खंडीत जावन आसा सर. आमकां तेन्ना आमच्या सिटी गेल्यार ग्रीनरी ना काय ना खाली बिल्डिंगच पळयची आमी. सुनील सर आणि तशेंच जॉन सर भोव अपुरबायेची माहिती तुम्ही आमच्या वीक्षकांक ड्रॅगन फ्रूट कल्टिवेशनाच्या विशयांत तुम्ही लाभयली. देखून सर्व आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या सर्व पळोवप्यांच्या नावी सर्व वीक्षकांच्या नावी आम्ही तुमकां बरयल्ल्या काळसान देव बरें करूं म्हणटा आणि सर तुमकां थँक्यू म्हणटा. मोगाच्या वीक्षकांनो भोव माहितीपूर्ण एक सोबीत कार्यक्रम तुमचे मुखार सादर करूंक देवान आमकां एक अवकाश करून दिलो. पयलें ड्रॅगन फ्रूट म्हणलें आमी केवल एका पिक्चरांत एका चित्रांत मात्र पळोवन आसल्या, पूण पयसल्या देशांतले फॉरीन फ्रूट म्हूण नांव वाडलेलें हें फळ आज आमच्या प्रदेशांत आनी आमचेच समाजाचे भाव हांगासर ते रुता करून आसात आनी हाची एक मोठवी वळख आनी झळक तुमचे मुखार लाभयल्ल्याक आमकां तो संतोष आनी दादोसकाय भोगता. येदोळच परिपूर्ण माहिती हांगासर तुमच्या मुखार आमी सादर केल्या आनी जर तर तुमकां सुवात आसा जागो आसा उदक आसा आनी कांय तरी एक नवें साम करी जाय म्हूण सांगिल्ली एक आशा आसा जाल्यार खंडीत ड्रॅगन फ्रूट कल्टिवेशन या ड्रॅगन फ्रूट कृशी करूंक तुमकां एक वर्तो अवकाश आसा. येदोळ तांचे नंबर हांवें तुमच्या मुखार सादर केला. खंयच्याय घडये तांकां कॉल करा आनी जायती माहिती तांचे तावन तुमी कणगेया आनी तुमच्या वेळाचो उपयोग करा, परिसर पाचवे करा आनी तशेंच देवाची धाराळ आशिर्वादा जोडा. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच.